एटीएस पुलिसांची शेनवारा फिटनेस टेस्ट जाली। पणजे जीआरपी कॅम्प सावन भाटले सांताक्रूज ते बांबोळे मेरेन 10 किलोमीटर रनिंगाची फिजिकल टेस्ट जाली। एटीएस कमांडोजांक फिट दवरपाक ही मोहीम दवरिल्ली। पळयात पुलीस फिटनेस टेस्ट। महिला सगळ्या क्षेत्रात फुडे आसात, फक्त राजकारणात ती कमी पडटात म्हण मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयला। इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा वतीन पणजे महिला मेळावो जालो। ह्या मेळाव्यात मुख्यमंत्री उलयलो। दादल्यांक आनी महिलांक समान वागणूक मेळटा, ताका लागून बायलां फुडें सरल्यारच समाज खऱ्या अर्थान सशक्त म्हणूं येता अशें पार्सेकाराचें मत। महिला सगळ्या क्षेत्रांत फुडे, मात राजकारणात अजून महिला आघाडीर नात अशें मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा। इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजातल्या महिला मेळाव्यातले मुख्यमंत्र्याचे भाषण ऐकात। नाही, एकच क्षेत्र आसा जे पॉलिटिक्स तितून महिला फुडे येतात, राजकारणात येनात किंवा राजकारण हे साधारण हांव विचार करता कित्याक हांगा चड पावनात। राजकारण हो साधारण 24 आवर्स बिझनेस आसता, राजकारणात चालूगिरी आसता जी तुमकां जमानानी जावची न्हय, आसची न्हय। पूण अन्य सगळ्या क्षेत्रांत खूप बरें दिसता। महिला सशक्तीकरण म्हळ्यारच समाज सशक्तीकरण अशें मुख्यमंत्र्याचे मत। आम्ही संपन्नता तेन्नाच आयली म्हणटात ज्या वेळार घरातली महिला, समाजातली महिला ही आत्मविश्वासान आपल्या पांयार उबी रावता, आपले आनी कुटुंबाचे निर्णय ती घेता। एअरफोर्सा मेरेन बायलां पावल्यात ही बरी गजाल म्हूण संजय हरमलकार उलयलो। आज महिला नेहमीच मला वाटतं पुरुषाच्या बरोबरीने चालायला सुरुवात झालेली आहे। आनंदाची गोष्ट ही आहे की एवढी वर्ष आमच्या एअरफोर्स मध्ये सुद्धा महिला नव्हत्या, त्या यंदा यावर्षी पहिल्यांदाच 3 महिलांची निवड झाली आहे एअरफोर्स। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे। काँग्रेसीतले जाणटे विरुद्ध नेणटे घेर चडार पडला। दुर्गादास कामत आणि तन्वीस खातीबा उपरांत आता काँग्रेसीच्या म्हापसा आणि मडकय ब्लॉकान काँग्रेसीच्या वेंचणूक समितीचेर हल्लाबोल केला। समिती बरखास्त करची ही तांची मागणी। दुसरे वटेन आयपीबी बोर्डाच्या नांवान जमनी लुटपाचो सरकाराचो प्लान चल्ला। आयपीबी बोर्ड बेगोबेग स्क्रॅप करचो म्हण प्रदेश काँग्रेसीन मागणी केल्या। आमचे पार्टी प्रेसिडेंटान काँग्रेस हो बूक जे पब्लिश केल्लो तितून तेणें डायरेक्ट म्हटलेलें की युथांक आमी फुडें हाडटले। पण आयज जे तेंच्यांनी काँग्रेस इलेक्शन कमिटी केला तितून तुमी पळोवंक गेल्यार सगळे ओल्ड फेसीस आहा, जे कोण शेणलेले आहा तल्ले यूथ खंय आहा। यूथ फक्त पोस्टर लावपाक, क्रावड हाडपाक। तन्वीर खतिबान आणि दुर्गादास कामतान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलें, तितून आमचे पार्टी प्रेसिडेंटान म्हणलो तन्वीर खतीब तो एक मेंबर म्हणून म्हणटा तो मेंबर काँग्रेस पार्टीक आणि प्रेसिडेंट आमचो म्हणटा फक्त मेंबर नासतना हांव विचारूंक सोदता की लुईझीन बाब आमचो मेंबर नासतना पार्टी कशी जाता। आता ही कमिटी आसा ती डिजॉल्व करून हे जाग्यार नवी कमिटी हाडची जी ओल्डूय जाय आणि नव्या युथूय जाय। तितून सगळ्यात ते जाणटेल्यात आसून उपयोग ना। जे फाटले फावट कोण डिफीट जाल्या पळय न्हू तांकां लोकांनी घर धाडल्यात, तेणी डिफीट जाले आनी ऑफकोर्स भायर सरपाची कित्याक लोकांक नाका न्हू। हय हय तन्वीर खतीब आनी दुर्गादास आनी तेजी टिमीन जे
स्टेटमेंट आनी दिग्विजय सिंगाक जो फॅक्स केला लेटर ताका आमचो पूर्णपणे पाठिंबा आसा आनी आमी आतां यूथ सगळे कडेन चळवळ करतले की आमी हेंचे फाटल्यान रावप कित्याक. इतले मजगती काँग्रेसीचे स्वाती केरकर आणि अविनाश तावारिसान IPB वयल्यान सरकाराचेर टिका केल्या. There is a lot of confusion. People don't know what IPB is. They think that it is some the way the BJP government puts it is some magic wand to create jobs. They think it is a single window system. It is not. They think it is a body which cannot be challenged. A lot of people say IPB means it's a final word. We cannot do anything because IPB has approved. IPB has only given in principle approval. All the department, whether it is GIDC or the factories boilers, they cannot wash their hands off. They still have to give the license in the standard procedure what they follow. It's only when it is marked as investment promotion area that all these laws get subverted and the IPB Act supersedes it. Till now, as per the files, none of the areas have been marked as investment promotion area. All are proposals to do. First of all, the IPB should be scrapped. According to the minutes of the meeting that is there, in principle approval is given for all that, which means that they have to still go ahead and take permissions from all the departments. So what is the point? It is not a single window system. It is they do not do site inspection. They have recently started doing site inspection, but they don't have the technical expertise to actually go and check whether the kind of environmental impact it will have. जसो लोकांक जो प्लॅन जाय, जो ग्राम पंचायतींनी म्हणजे ग्राम सभेन जे मान्यता दिवन लोकांनी जो प्लॅन केला तो सरकारान एक्सेप्ट करपाक जाय. आणि ही प्रॉमिस असती BJP सरकारान दिल्ली लोकांक की सत्तेन येयल्या बरोबर आमी जो लोकांक जाय तसो प्लॅन आमी हाडटले आणि आमी आमचे ते हें आसा ते लोकांची मागणी आसा ती पूर्ण करतले. पूण आज 4 वर्सां हे सोबत आयले टेन्युअर तरी अजून RP म्हणटा तेजेर तोडगो मेळना आणि सरकारान डायरेक्ट युटर्न म्हणजे सारकोच युटर्न मारलेलो आसा ह्या हाचेर. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे आणि शिरीष कुंकळकार. येता ते वेंचणूक जात धर्म विसरून लोकांनी एकठांय येवन दादागिरी करपी सरकार भायर मारचें म्हण फादर एर्मी रिबेलोन उलो मारलो. गोवन्स फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाची प्रादेशीक आराखडो 2021 आड शेनवारा भौशीक सभा जाली. 2017ची वेंचणूक गोंयकारपण वाटोवपाक ह्या सरकारा आड लोकांनी एक जावचें म्हण फादर एर्मीत उलयलो. हे आपणच रूल, आपणच दादा, कसली दादागिरी गोंयांत चल्ल्या. असले दादागिरीचे सरकार आमकां नाका. हे आमकां वयर तकलेर बसल्या. एकूच म्हजें मागणें, हात जोडून मागता, लेट्स कम टुगेदर अँड सेव्ह गोवा. आय बेग ऑफ यू. गोवा इज गोइंग टू द डॉग्स. गोंय काबार, गोंयकार काबार जाता. सगळे एकठांय येवया. दोन पयस दवरुया. आमची जात कात पयस दवरुया. देर इज नो टाइम. दिस इज द ओनली टाइम लेफ्ट. आनी फुडाराक ना. आफ्टर 2017 इलेक्शन जाले म्हणटोच गोंयकार ना. ताका गोंयकाराची गरज ना. कित्याक सगळे एवरीथिंग विल डॉमिनेटेड बाय आउटसायडर्स. भायले येतले आनी सगळे. दिस इज द लास्ट इलेक्शन दॅट वी आर गोइंग टू हॅव. आनी आमचे गोंयकारांचे आनी गेली जावं ना. तर यू डिसायड. तुमी डिसायड करा वॉट यू वॉन्ट. तुम्ही उरला ते गोंयकारपण सांबाळूंक सोदतात वो जावं दी वचून काबार. वेस्टर्न बायपास रोड लोकां खातीर न्ही जाल्यार मोपा खातीर म्हूण सिद्धार्थ कारापूरकार उलयलो. या रोडा खातीर आज बिडर अजून सायन करना एग्रीमेंट. एकलोय बिडर मुखार येना. हो मोपा एअरपोर्टा खातीर रोड. हो रोड जावन आसा मोपा खातीर. आनी मोपाच्या डॉक्युमेंटान बरयलां की हो रोड तर जायना एक्सप्रेस वे जाल्यार मोपा एअरपोर्टाक एकूय बिडर येना म्हणून आज पर्यंत बिडिंग उरला. बिडिंग कित्याक जायना जाल्यार मोपाचें येन्ना जाता न्हू. कितलीं वर्सां जालीं. प्रादेशीक आराखड्या आड घेतिल्ले भौशीक सभेत आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येन आशिल्ले. प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय. घेवया एक विराम.